Soglia Vela Sorvespora Quacantolo, page 12, A25. Soglia Vela, Sorvespora Quacantolo, Taci stuti, sodans mosia, o tacit astoli, Sorvespora sove, mosia watmia, vod vig melu, kaltia chakanar, ikobor podo, timur kotu, Soglia Vela, Sorvespora Quacantolo, Taci stuti, sodans mosia, on tacit astoli. देवबरो दिसती तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योग करिता. तुमची खाजगी मागणी त्या सांसात ती मनांत दवरात. पूण आयज आमी दिनवासतांव आनी बरी सावद कॅजी ब्रिटो पासत मागता. हे मीस ताचे पासत भेटयल्ले आसा. त्याच प्रमाणे ओतम्या पासत देवान तांकां सुटका दिवची, देवाच्या गोपांत ती ओदीक रावची आनी येरांक बुजोवन दिवची. कुस्तोदियो फेर्नांडीस, लेट्सियो ग्रेगरी नोरोना आनी बिखारेम सांगरी ह्या तेगां पासत आमी मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीन आनी भावनो, देवान आमकां सुस्कार दिल्लो आसा आनी तो ह्या सुस्कारांत आमकां इतलो लागीं आसा. तरी पूण आमी ताचे येवजणे प्रमाणे ताच्या तो आमकां सांगता त्या प्रमाणे खूब पाटी करिना. तर हे पातक आमचें कबूल करया आनी परतून आमकां ताच्या एकवटान जिवंक घोटाय आनी कृपा मागया. हांव पातकी सोरपदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदां सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्याक बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. आयज आमी बागयोन स्कॉलास्टिका ही जवळी भयण बेनेडिक्टाची तिचे वेस्त रुमता. सर्वेस्वरा आमचे देवा, बागयोन स्कॉलास्टिका तुजे आंकवारीचो उगडास आज आमी समरुमता. तिची देख घेवन विस्वाशी मागण्यान तुजे लागीं निरंतर एकवटांत रावंक आनी खऱ्या मोगान तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची सेवा करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची घोटाय आमकां दी. आनी एक दीस सासणाच्या सुखांत आमी तुका एकवटो सोर तुज्या मोगांत आमकां बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. उत्पोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. तेन्ना सर्वेस्परा देवान प्रितूम अंतरार रचली. प्रितुमेर कसलीच रानवटी जिलकुटां नासलीं आनी शेतांनी कसलेंच तोंड किल्लूंक नासलें. कित्याक
सर्वेस्परा देवान प्रितुमेर पावस धाडूंक नासलो आनी शेतकां मोत करूंक मनीसूय नासलो. पूण प्रितुमेंतलो एक वाळ वयर सरतालो आनी प्रितुमेची सगळी जमीन शिंपतालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनीवेली माती घेवन मनशाक केलो आनी ताणें ताच्या नाकाच्या पुडांनी जिविताचो हुस्कार घालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो. सर्वेस्परा देवान वैकुंठांत उदेंती वाटेन एक बाग लायलोली. तातूंत ताणें आपणें रचलोल्या मनशांक घालो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली तरेतरेचीं पळोवंक सोबीत आनी खावंक रुचीक झाडां किल्लोशीं केलीं. त्या भायर बागेच्या मदल्या जाग्यार जिवीत दिता रूख आनी तशेंच बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दितो रूख. जमीन रोवंक आनी तिचो परामोस करूंक सर्वेस्परा देवान मनशांक त्या वैकुंठाच्या बागेंत घालो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक आज्ञा घाली म्हणून बागेंत आसलेल्या सगळ्या रुखांचीं फळां तुज्यान खावंक येता, पूण बऱ्या आनी वायटाची जाणवाय दित्या रुखाचें फळ मात खावं न्हय, कित्याक तें खाशी त्या दिसा तूं मरतलोय. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आनी एकदां म्हणया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर दोळे लावूनच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी तीं पुंजायतात. तुजो सोडोल हात उगडटाय आनी तांकां पोटभर मेळटा. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. तूं तोंड मात दाप, तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरोन धुलींत परततात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नव्यान करताय. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोलीं कोर. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. नव्यान लोकां कापून जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतोच ताच्या शिश्यांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी इतले गिन्यानांत नासुल्ले मू? भायलें कितेंय मनशान भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, तें ताच्या काळजांत रिगोना. तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर
पिकेळ्यांत पडटात म्हूण तुमी समजनात अशें ताणें सगळें खाण नितळ म्हूण उक्तेपणी सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात. भितर थावन मनशाच्या काळजांतले भायर सरतात ते हें वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खूण, पोरदवार, आपस्वार, खोटेपण, फटकिरेपण, कामचार, निर्दुकाय, देवनिंदा, गोर्व, मुखेपण. ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भितर थावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हणून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून आमकां आयज शिकयलां तें आमी मनांत दवरया. कितें सांगलां ताणें आमकां? भितर सावन आमची चिंतना भावना कशे भाशेन उपजावतात. आतां ती खंयचोतान म्हणून येतात ते आमचे सून ओ देवासून. आतां असल्यो वस्तू देवासून येनात. कित्याक लागून येना? कित्याक देव आमचे भितर आहा खरो, पूण आमी आपस्वार्थीपणान जियेता म्हणटच देवान सर आमकां हें सगळें सुचयता आनी तो आमचें जिवीत कंट्रोल करता. पूण आमी सगळीं जाणां नितळ मनशां. देवाचें रूप आमचें सगळें आसा. पयले वाचपान आमी पळयलां ताचो सुस्कार आमचें सगळें, ताचें जिवीत आमचें सगळें आसा. तरी पूण हें कशें जावंक शकता? कित्याक भितरल्यान आत्म्याच्या पांवड्यार हे दोन भाग आसात. आमी आमचे वस्तुंगी जिवंक जाता वो आमी देवाक एकवटन जिवंक जाता. देवाक एकवटन जेवले म्हणटच आमी सगळें बरेंपण करूंक लागतले. पूण आमचे वस्तुंगी जिवंक लागले की ना, मागीर हे हळू हळू सगळें पळय पातकां आसात तीं आमचे सगळें उपजावतात. आतां खूब फावटी कितें जाता, देव आमकां प्रत्येक जाणांक आपोवणी दिता. हेच भाशेन ह्या दोगां जवळ्यांक बेनेडिक्टाक आनी ताचे भयणीक स्कॉलास्टिकाक आपोवणी दिलें. ती खूब श्रीमंत आसलेली पूण तांकां तें पडोंक नासलेलें. कित्याक भितरल्यान तांचें अतोस करून ताणें देवा सगळें दवरलेलें आनी हाका कांयच करिनासतना ती आपलें जिवीत सुब्याको म्हणटा पळय थिंचोर तो पयलो गेलो आनी ही ताचे फाटल्यान गेली. तो थिंचोर गेल्या उपरांत ताका म्हण हितून खूब ते मोठान मोठ म्हणजे थिंचोर ते हे आसले दोलिके आसलेल्यो थिंचोर वचोन ते जियेताले. आनी ताची भयणी थिंचोर गेली. तो मागीर थिंचोर थान मॉन्ते कासिनो म्हणजे रोमच्या खाली एक व्हडलो हें आसा थिंचोर गेलो. थिंचोर ताणें व्हडलें मोठ बांदलें, सगळ्यां परस व्हडलें म्हणटा पळय तसलें. आनी तें मोठ बांदल्या उपरांत भयणीनूय दुसरे सायडीन माद्री पासत तसलेंच मोठ बांदलें. आनी ती एकूच पाट वर्सा कॉरेजमाच्या आदीं, आतां कॉरेजमा तो 17 जातलें न्ही, तेच भाशेन आदीं तीं दोगांय जाणां एक दीस म्हूण हितून सांगेचो एक बरोबर सादतालीं. कितें उलयतालीं? कशे भाशेन देवान आपलें सगळें कितें कितें केलेलें आसा पळय तें, देवाची येवजण आमी कशी पाळलेली आसा, देव कितें करता, देव पवित्र शास्त्र कितें म्हाका सांगता, उलयता, ते भाशेन एकामेका बरोबर ती सांगतालीं. आनी अशें जालें की तिका भितरल्या भितर कळून आयलें की ती मोत्तेली म्हणून. हे आतां थोडेच दीस उरलेले आसा. तर भावाक तिणें सांगलें, भावा आयज मातशी आख्खी रात आमी सारया, देवाची सगळीं गुर्तुबां विस्मितां आमचें सगळें केलेलीं आसा एकामेकाक सांगया. तो म्हणूंक लागलो, ना ना तशें करूंक जायना, ते आमचे पळय नेम आसात त्या प्रमाणे मोद्यांनी जावच्या आदीं आमी घरा वचोंक जाय. म्हणून ती म्हणूंक लागली, तूं तर आयकना जाल्यार हांव देवा कडेन मागतलीं. आनी तिणें भितरल्या भितर देवा कडेन एक विनंती केली, सायबा म्हाका आनी ताका आयज आख्खी रात भशेन तुजेच कर्तुबां एकामेकाक सांगूंक आमकां ही परवानगी दी. आनी इतलो गडगडो पावस आयलो की दोगांयकूय तेशी भशेन आख्खी रात सारूंक परवानगी दिली.
सकाळी उठून ती घरा गेली, तोय गेलो आनी 3 दिसां उपरांत ती मेली. मेल्या उपरांत ताणें आपल्या मोठान आपल्या पासत एक फोंड तयार केल्लो, तिका त्या फोंडांत घातली आनी हो मागीर आनी 3 सोमानांनी तोय मेलो. तांकां दोगांयकूय म्हणलें तूं जिवितान मायच्या पोटान ती दोगांय जाणां बरोबर आसलेली. थंयसरूय तांकां दोगांयकूय 2 फोंडांनी घालून हे भशेन तांचें जिवीत ताणें चाललें. आतां तेरेजा कितें म्हणटा न्हय आविलाची, आमी जर आमचें जिवीत 1 वर्स भर ताचे सगळें ताच्या आसनांत आमी सारीत जाल्यार आमचें जिवीत इतलें बदलतलें की आमकां पर्यंत तें कळचें ना. कितलीं आमी देवा सारकीं जाल्यां पळय ती, हें देवूच कोत्ता. तर म्हज्या भयणीन भावनो, कितलो वेळ आमी देवा सगळें सादता, पूण कसो सारूंक जाय ही पळय आमची चिंतना, भावना आनी आमची चाल आसा ती सगळी आमी देवाचें सवें करूंक जाय. आतां भितरल्यान तें उपजावतात न्हय, ती देवा सवें दवरली की ना ती नितळ निर्मळ जातली. कित्याक लागून? कित्याक आमी जेजूक एकवटून रावता, ताका लागून जेजूचें नांव आमी घेवन हें सगळें भायर काडूंक जाय. ताच्या नांवान तें सगळें पुसून वेता आनी तो आमचें सगळें आसा तो उदीक आनी उदीक वाडोंक लागता. आनी हे भाशेन 5 मिनट तर आमी सारले तर आख्खी रात मागीर तो आमचें सगळें सादता आनी आमकां बरेपणान दवरता, सारको थाऱ्यार हाडटा. सकाळीं ताचें सगळें उठलीं की ना मागीर सोंपेपणी आमचो दीस, कोणेनूय कितें म्हणलें, कसलेंय उद्रुश आयलें, रोखडेंच आमी जेजूचेर दवरून तातूंतली आमकां सुटका मेवतली आनी आमी फुडलीं पावलां मारतल्यान आमची प्रगती जावंक लागतली. ते भाशेन करच्याक थोडोच उगोत आमी प्रॅक्टीस करया. अशें आत आमचे ओटयेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. पांयाची बोट आसा थंयचोतान तकली मेरेन आनी जेजून बरोवन आयलें म्हणटच सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा. जेजूच्या नांवान तें सगळें भायर काडया आनी हे भाशेन सगळें जेजूचेर दवरलें म्हणटच ताचेर तो आशिर्वाद घालता. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता, वायट आहा तें काडटा आनी आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताच्या जिवितान घडून हाडटा. आमी ताचे सांदे, त्याच प्रमाणे आमी ताचे सारके जावंक जाय. पूण हें कर्तूब तोच कोत्ता, ताकाच आमी सहकार करया हे परी आनी सदांच ताचे सवें आमी आसून, ताचें आसप आमचें सवें आसा, आमी ताचे सवें रावया. आनी हे भशेन आतां पवित्र जावन आमी ह्या आमच्या सगळ्या संवसारा पासत मागया. कितल्या जाणांनी आमकां मागण्यांची विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय आमी मागण्यांत दवरया आनी कोरोना व्हायरसांतली दुसऱ्या पिडेंतली आमकां सुटका दी म्हणून मागया. सोर पोदिदार आनी काकूळसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतर खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आनी जीं वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसा तांचो बरो परिणाम जावन लोकांक ह्या पेस्त पिडांतली सुटका दी म्हणून आमी तुजे कडेन विनंती कोत्ता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C11 Betoitai Amchin Dana, page 32. Betoitai Amchin Dana, Dates Borobor Amchin Chitna, Manta Tosli Corvordana, Bodol
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरप दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. मोगाळ बापा, आमच्या रोसनारा हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे पुरी आमच्या असो कुडीच्या पोसणांक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदितर आनी सासणाच्या देवा, सोरकालीन सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटवयलें त्या बोगतां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटा. आपल्या अवरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाक कुळक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, कुस्तोदियो, लेच्यो, बिखारेम ह्या तुज्या चाकरांक तुवें ह्या संवसारांतली आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशींच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. अख्वार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पती बागयोन झुजे, बागयोन दवरून दोतान सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगळ्यांक आमी आमच्या काळजांत दवरया आनी जी इंतेसां आसात ती मनांत धरून आतां जेजू बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायचो समकांदी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें कुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुट्यांचो राकादांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडली आनी आतां आमकां सोराचेर आसलेल्यांक घराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं तुमचे सव्या आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळें वस्तू बरोच तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सोरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन D34 पेज 65 ओतम्या म्हज्या गायन कर She be to she
घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. देवा आमचे बापा, एका उंड्यांत आनी एकी कालचेंत तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सो आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोश. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्वर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर दितात देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. उचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसिशेवरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास नांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसिशा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन त्या शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखाणटा हांव. Amen. Q7 देवा तुजी दौलतीची पेज 169. देवा तुजी दौलतीची रुनाय कोलाय कोशी सांगची तुजी सानवाय तुझे गिन्यान दावनासलोलो सागोर सोमदीर तुजी चितना तुझो मन